क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, एक पिंतूर ह्या शॉर्ट फिल्म हांवें थोड्या तेंपा आदीं पळयल्लें आनी तातूंत एक ल्हानसो भुरगो आसा. आपल्या आजये सवें तो जियेता. आवय बापाय तातूंत दाखोवनात म्हणटा आसतना तातूंत ताका नातली जावंक पुरो अनाथ भुरगो आनी तो आजये सांगता त्या आजयेच्या कश्टान तो जियेता. म्हणटे आजी किणाच्या घरा काम कर, ताका ताचें पालन पोशण करता आनी पिंजकूर वस्तूरां घालून तो स्कुला वेता आनी फाटीं येवन सांजेच्या वेळार तो खेळूंक म्हूण टायर घेवन सायकलाचें टायर घेवन तो ग्रावंडाक वेता आनी खेळून जाता आसतना इल्लो वेळा उपरांत येवन एक जाग्यार तो बसता आनी थंय तो पळयता ताच्या टायराक कोलो एक कागदाचो कुडको चिडकोल्लो ताका दिसता आनी तो उक्तोगन पळयता आसतना तो 100 रुपयेचो नोट जावन आसता आनी तो तेणें पळयता कोणी आसात गी या कोणी तो 100 रुपये सोदून आसतात गी म्हूण तो पळयता आनी थंय ताका कोणी दिसनात आनी ताच्या मतींत एक रितीची चिंतना उदेतात. हांवें आतां वचून म्हाका जाय जालें कितें खावयेत, जावं पुरो आयस्क्रीम, जावं पुरो कबाब या इतर फ्रायड रायस, हे सर चिंतना तो मतींत आटयता. आनी इल्ल्या वेळांनी एक सायकल बंडी म्हणल्यार बरी काण घेवन तो पेंटेक वेता आनी थंय पळयता जायत्या अंगडी आसात आनी त्या अंगडी ताका जायतीं पक्वानां दिसतात. आतां 100 रुपये आसात, हांवें खायचे म्हूण कितें म्हणी खायचे म्हणल्यार चिंतपान तो आसता आनी त्या वेळारच एक पयशिल्ल्यान ग्लास फुटिल्ले आवाज ताका येता आनी तो कितें म्हूण पळोवंक येता आसतना एक बॉल एक दुकानाच्या भायर आसलेल्या चायेच्या ग्लासाक मारले आनी सगळे चायेचे ग्लास सकला पडले ताका दिसतात आनी तो पयशिल्ल्यान पळयता एक प्रायेची स्त्री त्या चायेच्या दुकानाची मालीक भायर येता आनी तो बॉल ती हातान घेता आनी पयस आसल्या बियान खंय म्हाका मारतात म्हणल्यार बियान आसच्या त्या भुरग्याक ती आपयता आनी तो बॉल तिच्या हातान दिता त्या भुरग्याच्या आनी होस खेळ म्हूण आपल्या हास्कुऱ्या तोंडान ताका धाडटा आनी ते ग्लासाचे कुडके ती आरोवंक सुरू करता आनी तें पिंतूर हो धाकटो भुरगो पळयता आनी ताच्या काळजांत तिचे थंय एक बिरमोत बोंकचें भोगणां येतात आनी ताचे 100 रुपये वचून तो चायेचे ग्लास मोलाक हाडटा आनी तिका कळनातल्या बरी तिच्या दुकानाच्या मुखार दोन पयशिल्ल्यान तो पळोवनूच रावता आनी इल्ल्या वेळान ती भायर येता आनी तिका हे नवे ग्लास ती पळयता खंय धांवन आयल्या ते कळीत ना. एक तोंडांत तिका संतोश तिच्या तोंडांत दिसता आनी ह्या भुरगो ते संतोश पळोवन तोय संतोषून घरा फाटीं वेता. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, तिच्या कश्टांत ताणें आपणाचे कश्ट समजले, मात न्हय तिच्या संतोशान ताणें कितें त्या 100 रुपये काणयोंक ह्या संतोश पावंक आसलें तें ताणें वांटून दिलें. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी नियाळ करचो विशय हांवें तुजो मोग केलो आनी हो मोग आमी हर एकल्यानी देवातावन अनुभव जोडला. जावं पुरो आमकां देवान बेसांवां घाल्यांत, कुरपेन भरलां, देण्यांनी भरल्यां, आमकां बक्षिल्ल्यां. ही सर्व देणी आमकां देवाच्या मोगाची एक वर्तो संकेत म्हूण आमी सांगेत. आदी मागातावनूच देवान आमकां हो मोग दाखयल्लो. पयलें आदावानिकी येवंक रचलें ताच्याच सारकेचें आनी स्वरुपायेचें आनी ताचोच मोगा वांटो म्हणल्यार बरी तांकां ताणें मोगान भरलें. परत पातका दोमटी आमी त्या मोगातावन पयस सरल्या. तरी त्याच वेळार एक सोडवणदार आपूण दिता म्हूण त्याच देवान तांकां बसयलें आनी उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वळ 15 आमकां त्या सोडवणदारा विशयांत एक झळक थंय दिता. ताचे उपरांत आमी पळोवचें जाल्यार कायन आनी आबेल. केदाळा आबेलाक तो जिशी मारता कायन, तरी देवाचो मोग त्या कायना थंय आसलो आनी ताणें ताचे वयर एक मोर मारली आनी म्हळें कोणेय तुका लागाड काडूंक नजो, अशें हांव तुजेर एक मोर घालतां. म्हणजे ताचो मोग, देवाचो मोग ताणें पातक केल्ल्या त्या कायना वयर ताणें दाखयलो. तशेंच मुखारसून गेल्यार जावं पुरो नोयेच्या काळार जाकोबा मुखांत्र ताणें इस्रायल प्रजा स्थापन केली आनी उपरांत मोइशे मुखांत्र कशें
तसो मोग त्या इस्रायल परजा वयर ताणें दाखयलो, तांकां परत फाटीं हाडलें. मात न्हय, ताचे उपरांत प्रवाद्या मुखांत्र राया मुखांत्र ताणें तसो मोग कितें म्हूण तशा लोकांक व्यक्त केलो. पूण मनशां परत परत त्या मोगांतावन पयस पयस वेता आनी अकरेक तसो मोग संपूर्ण करच्याक ताणें ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो. जुवांचो अध्याय 3:16 आमकां सांगता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ओपून दिलो. आनी तो मोग कितें देवातावन जेजून अनुभव केलो तो आमचे थंय वांट केलाय. म्हणजे आमचे पासून त्या क्रिस्तान तसो मोगाचो वांटो आमकां आनी देव आनी तसो मोग कितें म्हूण आमकां ताच्या शिकवणे मारिफात ताणें दाखयलो. मात्र न्ही, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप, आनी थंय आमी आयकता दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवच्याक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका मेळच्याक, कुरड्यांक दिश्ट दितल्या, दणसतल्यांक सवकसाय आनी दया मया दाखोवचें वरस पासारचें म्हजो सेवक हें करतलो. आनी लुकाचो अध्याय 4:18 जेजू सिनागोगान वचून हिंस इसाया प्रवादीचें उतर वाचता आनी बसून सांगता, आयच्या दिसा हें उतर म्हजें थंय खरें जालें. म्हणजे आपूण देवाच्या मोगाचो संदेश घेवन देवाच्या मोगाचें मिसांव कितें म्हूण दाखोवच्याक तो आयला म्हूण त्या वेळातावन आपणाचें मिसांव वावर तो सुरू करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या वर्सा विशय काडलो हांवें तुजो मोग केला. आनी हें आमकां पापा लियोन एक पापाल पत्र दिल्लें दिलिक्से ते म्हणजे हांवें तुजो मोग केला. आनी थंय आमकां त्या मोगाची लक्षणां कसलीं, कशें आमी विशेश रितीन आमी अनुभव केल्लो मोग दुबळ्या धाकट्यां थंय दाखयचें म्हूण पापा आमकां सांगता. आनी थंय उल्लेख आसा दुबळो केवल आर्थीक रितीन न्हय, जे कोणा कडेन पयशे नात ती दुर्बळी मात्र न्हय, खंडी जावन ती दुर्बळींच, पूण पयशे नातली मात्र न्हय, ताच्या भायर आसात जावं पुरो सामाजीक गौरव नासतना स्थानमान नासतना कश्टांची जायतीं आसात, तीं जावन आसात दुर्बळी. आत्मीक रितीन जावं पुरो ह्या आधुनीक संवसार देवूच ना म्हणलें चिंताप जायत्यांचें जालां आनी तीं दुबळी आत्मीक रितीन. जावं पुरो सामाजीक हक्कां पासून जायतीं कश्टोन आसा, शोशणाक वळख जाते आसात, तीं जावन आसा दुर्बळी. आनी तांचे थंय विशेश रितीन हुस्को दाखोवंक आमकां ह्या पत्रा मुखांत्र पापा लियो आमकां आपयता. तर पोरण्यासोल्यान ती आमी पळोवचें जाल्यार जायते प्रवादी दुबळ्या धाकट्यां थंय ह्या कश्टोतल्यान ते विशेष मोग दाखोवंक आमकां आपणे दिल्लें. आनी आमोस प्रवादी म्हणटा, एखादो वेळार तो एकलो दुर्बळो कश्ट जाता, जावं पुरो गरजेवंताक आमी पिडा दिता, खंडीत जावन आमी आमची खली बलिदानां देव केदींच मानवचो ना. कितलीं नोवेनां कर आमी पेल्याच्या गरजांक दोळे दामताव जाल्यार आमच्या नोवेनाक कितेंच फायदो आसचो ना. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, तर आमी अनुभव केल्लो हो मोग आमच्या दिसपरत्या जिवितांत कसो जियोवचो. 4 डायमेन्शन्स ऑफ क्रिश्चन्स लव, ह्या 4 रितीचो ह्या पारेमाणाचो क्रिस्तवपणाचो मोग कितें म्हूण आज आमी मोठ्यान नियाळया. आनी पयलो जावन आसा लव दॅट लिसन्स, आयकोनचो तसलो मोग. क्रिस्तांवपणाचो मोग जावन आसा पेल्याक आयकोनचो तसलो मोग. ह्या आधुनीक काळार आमकां आयकोंक नाका, कित्याक आमी चिंताव आमकां सगळें कळीत आसा. घरांत प्रायवंतां आसात, तांची जाणवाय आमकां नाका. जावं पुरो युवा जाण आसात थोडे फाटी, तांकांय कोणी आयकना म्हणलें समस्या आसात. अशें म्हणटा आसतना एकामेकां आयकूंक, एकामेकां वेळ दिवंक आनी तांची बोगणां कितें म्हूण समजोवंक आमकां आज आपणे आसा. आनी पापा पत्रांत पापा 30 आनी 3 सांतांचे विशयांत थंय उल्लेख करता. आनी थंय सांत जावन आसा जुआंव बॉस्को, ताचें फेस्त ह्या सोनवारा आमी आचरण करता. आनी तो विशेश रितीन आयकनांतल्या युवा जाणांचो ताळो जालो आनी ताणें ताच्या जिवितांत त्या युवा जाणांक सांगाता हाडलें. आनी देवाचो मोग युवा जाणां थंय आसा, कश्टोंच्या आयकनांतल्या
त्या युवा जाणा थंय आसा म्हूण ताणें दाखयलें आनी तो युवा जाणाचो पात्रोन जावंक पावलो. दुसऱ्यान क्रिस्तांवपणाचो मोग दॅट ओपन्स इट सेल्फ टू अदर्स. पेल्याक आपणाकच हेरांक उक्तो करचो तसलो मोग. जावं पुरो आमी उक्तें करचें आमचें घर शेजारांक, या आमी आमचें काळीज पेल्याच्या कश्टांत, जावं पुरो आमचें बरें मोन गरजेवंता थंय आनी आमचो वेळ पेल्या थंय. आमी केदाळा उक्तें करूंक बरें मोन दाखयता, आमी त्याच क्रिस्ताच्या मोगांत वांटेली जाता. तिसऱ्यान लव दॅट वॅल्यूज दी अदर. हेरांचें घन मान उखून धरचो तसलो मोग. खंडी जावन सकयल्या वर्गाची ह्या आमच्या समाजेंत जायतीं शोशणाक वळख जाल्लीं आसात, जायतीं भाव भयणी आनी दुबळो म्हणटा आसतना तो एक रितीचो कांटाळो असलीं बोगणां आमचे थंय जायते फावटी येवचीं आसात. समाजेंत स्थान मानना आनी क्रिस्तांवपणाचो मोग आमकां तसले भेदभाव करचे नाका. कित्याक आमी सगळीं त्या क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आनी हेंच पासारले सालोरेसान. केदाळा वालेरियन रायान ताका सगळे पुवी सभेची आस्त हाडणे म्हण सांगलें आनी ताणें हाडलें दुबळ्या धाकट्यांक, निर्गदितांक. आनी केदाळा ताणें सांगलें ही जावन आसा पवित्र सभेची आस्त. तर आमी खंडीत जावन असल्या दुबळ्यांतय धाकट्यांतय भेदभाव करिनासतना आमी एकच म्हणलें चिंताप हाडूंक आमकां हें फेस्त आदार दिवं दी. आनी अकरेचें लव दॅट एक्सप्रेसीस इट सेल्फ टू इन एक्शन. कार्यान दाखोवचो मोग आनी हो खंडीत जावन गरजेचो. आनी त्या पापा पत्रांत पापा मदर तेरेजाचो उल्लेख करता आनी मदर तेरेजान कशें दुबळ्या धाकट्यांक विशेश रितीन खोटकारांची जतन घेतली आनी कोलकाताच्या त्या रस्त्यांनी पडुल्ल्या त्या दुबळ्यांक धाकट्यांक सांगाता हाडून तांचें पोशण तिणें केलें. तर आमकांय तसलें आपोवणें आसा. जावं पुरो आमच्या सेवे मुखांत्र, जावं पुरो आमच्या सॅक्रिफिसा मुखांत्र. कुटुंबांत आमी ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस करता, जावं पुरो आवय बापूय भुरग्यां बसोत जायत्या वर्सां आपलो फुडार पळोवच्या खातीर, भुरग्यांचें कुटुंब पळोवच्या खातीर घरचो येजमान भायल्या गांवांत वावर करता. तोय त्या क्रिस्ताच्या मोगाचो सॅक्रिफिसांत तो वांटेली जाता. अशें आमी करचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस त्या क्रिस्ताच्या मोगांत आमकां वांटेली करता. जावं पुरो पेल्याक बोगसूंच्या मुखांत्र, जावं पुरो आमी करच्या विंसवणे मुखांत्र, विशेश रितीन गरजेवंतांक, दुबळ्या धाकट्यांक आमच्या समर्थी आसता आसतना, आमच्या वाड्यांत आमच्या शेजारा आसता आसतना आमी तांच्या गरजांक कशें स्पंदन करता तें कार्यान दाखोवंक आमकां आज आपोवणें आसा. तर म्हज्या भाव भयणीनो, हांवें तुमचो मोग केलो, हो संदेश आज आमी नियाळ्ळो. तर हो संदेश घेवन आज आमी पाटी वेता आसतना हांव तुजो मोग करतां हे आमच्या पेल्याक दाखोवंक, जावं पुरो आमच्या उतरान न्हय बगार करण्यांत, ल्हान ल्हान करण्या मुखांत्र पेल्याक हांव तुजो मोग करतां म्हण सांगूंक तसो सालोरेसाच्या मारिफात देव आमकां कृपा दिवं दी म्हण ह्या मेसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.